पक्षान सांगल्यार राज्यसभा खासदार जावंक तयार। विरोधकांनी महाआघाडी केल्यारपासून दक्षिणेचो सीट बीजेपीचोच। कॅबिनेटात फेरबदलाची हालचाल ना, तानावडे हेड ऑन। कर्नाटक बीजेपीन मोदी भशेन काम करूना म्हूण हल्ले। कर्नाटकाचो फायर ब्रँड बीजेपी फुडारी सीटी रवी गोंयांत उलयलो। म्हादयचो इश्यू खंय कोर्टात, कोर्ट सांगता ते राज्यांनी आयकुपाचे। काँग्रेसवाल्यांनी गोंयांत बसून टिका करचे परस कर्नाटकात वचून म्हादयचो विशय तडीक लावचो। सरकाराक डीपीआर फाटीं घेवंक लायात। म्हादयचे बजेट सुपा धरणाक घालात, सुदिनाची चॅलेंज। पणजे पिवपाचे उदक कितले सेफ ताचोच दुबाव। सांतिनेज जंक्शना कडेन स्मार्ट सिवेजीचे काम करतना पायपलायन परत फोडली। देखून सिवेजीची पायपलायन, तातूंत पावसाचे उदक। पणजेच्या ट्रॅफिकाची नित्याची दशा, हायकोर्टाच्यानूय पळोवन नजो घेतली स्वेच्छा दखल। येरादारी सचिवाक नेमलो नोडल अधिकारी। जाळवणदारांची बसका घेवन 14 जुलै मेरेन मागलो रिपोर्ट। कदंबा 15 जुना सावन चालीक लायता म्हजी बस। 15 जून ते 31 डिसेंबर खाजगी बसींबरोबर कदंबा 3 रुटार चलयतली। 287 बसी, ॲप, म्हयन्याचो पास, रियल टायम म्हायती मेळटली। गोंयांत मोठी ल्हारां मारपाची शिटकावणी। दर्यादेगावेल्या वाठारां खातीर 11 ते 13 जून मेरेन अलर्ट। दर्यादेगांनी कसलीच ॲक्टिव्हिटी करची न्ही, भारतीय ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसाचो अलर्ट। बिपरजॉय चक्रीवादळाचेर पीएम मोदीन घेतली बसका। स्थिती हाताळपा खातीर मंत्रालयां आनी एजन्सींच्या तयारेचो घेतलो नियाळ। प्रधानमंत्री मोदीन व्हीसी वरवीं वाटले 70,000 सरकारी नोकऱ्याचे अपॉइंटमेंट। देशभर 45 सुवातींनी रोजगार मेळावे। वर्साक 10 लाख नोकऱ्याचे सरकाराचे टार्गेट। आता मेरेन 3.5 लाख नोकऱ्यो दिल्यो। हणजूण घराचेर वड कोसळ्ळो। फायर ब्रिगेडीन सुवातेर पावन झाड काडले। घरांतले बऱ्यान साल्वार 2 लाखांवयर लुकसाणीचो अदमास। देशात कोविडाच्यो नवे केशी 92, ॲक्टिव्ह केशी 2350। गोंयांत नवे केशी 2, ॲक्टिव्ह केशी 45। मुरगांव बंदरार पॅसेंजर बोट लॉन्चींनी यो वच करपी पॅसेंजराक इन्शुरन्स सक्ती। जुजे फिलीप म्हणटा बोटवाल्यांचेर भार। एजंट आनी बोटवाल्यांनी विम्याचो भार वांटून घेवपाचेर चर्चा। 25 ते 30 वर्सां कंत्राटाचेर दवरून सरकार कामावेल्यान काडून उडयता। आरजी फुरियोस कंत्राटी कामगारांक न्यायाक आरजीचो उलो। कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचे सुरक्षेक मागता खासा विधेयक। गुडी पारोड्याच्या चंद्रेश्वर भूतनाराची फंडपेटी चोरांनी फोडली। 3 चोरांचे फाटले दारांत घुसून कर्म। 8 दिसांचे पैसे चोरांच्या हाताक। पुलीस पंचनामो चौकशी सुरू। ऑनलायन गेमींचो वापर करून ल्हान भुरग्यांचे धर्मांतरण करपी मुख्य आरोपी शाहनवाज खानाक ठाणे महाराष्ट्रात अटक। ते आदी यूपीतूय कांय आरोपींक उखलले। गोंयांत G20 राष्ट्रांच्या ऑडिट संस्थांची 3 दिसांची बसका। लेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू उक्तावण सुवाळ्याक। ऑडिट प्रक्रियेत AI आपणावपाचो मुर्मूचो उलो। केंद्र सरकारान राज्य सरकारांच्या करांच्या परताव्याचो तिसरो वांटो दिलो। 1,18,280 कोटी रुपयांतले 457 कोटी गोंयच्या वाट्याक। MSPच्या मागणे खातीर शेतकारांचे परत तीव्र आंदोलन। आंदोलन करतल्या शेतकारांनी आडायलो दिल्ली कुरुक्षेत्र हायवे। हॅकिंग जाल्ल्यान कोविन पोर्टला वरवीं आधार पॅन कार्डाची म्हायती लीक जाल्या म्हूण रिपोर्ट। सरकार म्हणटा खबरो पोरकटपणाच्यो कांयच तथ्य ना।
मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते सेन्सेक्स 300 पॉईंट्स वाढलो, पावलो 63,000 प्लस, निफ्टी 18,650.